नीटाचे रिझल्टाचे कोफुसांव जाल्ल्यान डीटीईन 26 माया उपरांत बी फार्म दिल्ल्या भुरग्यांक बुधवार 12 जुलै मेरेन नीटाचे आनी 12वेचे मार्कशीट दिवंक प्रास दिला। नीटाचे रिझल्टाक उशीर जाल्ल्यान जे भुरगे एडमिशन फॉर्मात दिवंक पावना तांकां एमबीबीएस, बीडीएस, होमिओपॅथी, आयुर्वेद वा बाकीच्या डिग्री कोर्साच्या एडमिशनाक प्रास दिवचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक आनी डीटीईक सांगिल्ले। ते प्रमाण राती उसरां डीटीईन सर्क्युलर काडले। एमबीबीएस, बीडीएस, होमिओपॅथी, आयुर्वेद वा बाकीच्या डिग्री कोर्सांच्या एडमिशनाक 26 मे मेरेन एडमिशनाचे फॉर्म दिवपाचो प्राद आशिल्लो। पूण 26 मे मेरेन एनईटीचो निकाल लागूंक ना म्हूण कांय विद्यार्थ्यांनी फॉर्मच दिवंक ना। एनईटीचो निकाल जुनांत लागलो। एडमिशन मेळचें म्हूण विद्यार्थ्यांनी यत्न केले। शेवटाक तांकां हायकोर्टात वचचें पडलें। नीट रिझल्टाक उशीर जाल्ल्यान एडमिशनाचे कोफुसांव जाल्ल्यान भुरग्यांचे पालक हायकोर्टात फिर्याद घेवन गेल्यात। नीटाचो रिझल्ट येवचे पयलींच डीटीईन एडमिशनाची प्रक्रिया बंद केली म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। सोमारा हायकोर्टाच्या निर्देशा उपरांत डीटीईन अशा भुरग्यांक 12 जुलै मेरेन नीटाचो आनी 12वेचे मार्कशीट दिवंक प्रास दिला। सोमारा राती डीटीईन सर्क्युलर काडले। एडमिशनाक 14 तारखेर दनपाराक कावन्सिलींग जातले। ते पयलींच सकाळी हायकोर्टान केस येतली। मेरीट लिस्टाचो फुडार ह्या याचिकेच्या निकालाचेर निंबून आसतलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काँग्रेस हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे श्वेतपत्रिका मागता। थंयचो भ्रष्टाचार बंद जातलो जाल्यार फळ भाज्यांचे सप्लायाक ट्रेडरा वरवीं कॉन्ट्रॅक्टर थारावन भाज्यो घेवंक जाय। गोंयकार बेळगांवच्या रेटीन बरी भाजी मेळची म्हूण हॉर्टिकल्चराचे गाडे सुरू केल्ले, पूण मार्केटांतल्यान हॉर्टिकल्चराच्या भाजयेचे रेट लागीं सारखेच। हाका लागून 700 हॉर्टिकल्चर गाड्यांतले 300 बंद पडले म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला। गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना ज्या तरेन करप्शनाचे इश्यूज मुखार येतात गेले 5-6 वर्सां त्या सगळे हेजेर हांवें इन्क्वायरी मागल्याक आनी सरकारा कडेन एक व्हायट पेपर इश्यू करपाचो डिमांड केल्लो आसा। कारण एक गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन जवळ जवळ 150 कोटीचे वर्साक तेजे टर्नओवर आनी जवळ जवळ 25 कोटी सरकारी ताका अनुदान दिता, सबसिडी दिता वर्साक। कारण लोकांक भाजी सबसिडायज रेटान मेळचो हो तेजे फाटल्यान हेतू सबसिडी आनी त्या खातीर 25 कोटीची सबसिडी। पूण हे 25 कोटीची सबसिडी जी दिता ती त्या लोकांक पावत ना। लोक आयज जी भाजी घेता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जे गाड्यांचे ते रेट आनी मार्केटाचे रेट जवळ जवळ सेम आसात। सो ह्या हेजेर पयशे कोण करतात जे सप्लायर आसा ते जवळ जवळ 17-18 हांचे कडेन सप्लायर आसात। ते सप्लायर नेमपाक हे टेंडर काय करना। म्हणजे म्हाका दिसता जगांतली पयलें कॉर्पोरेशन आसतलें इतल्या कोटीचो उलाढाल जाता आनीक टेंडरूच ना। सो टेंडर ना, ताका थंय कांयच सिस्टम ना, ट्रान्सपरन्सी ना, तांकां एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया ना। म्हणजे कोण तुगेले सप्लायर आसतले हेजी हे ना, क्वॉलिटी कंट्रोल दवरपाचें मेकॅनिझम ना, प्रायस कंट्रोल करपाचेर कांयच कंट्रोल ना। बेळगांवचो जो होलसेल प्रायस आसा त्या होलसेल प्रायसाचे एक्चुअली सप्लाय जावपाक जाय। कॉर्पोरेशन काबार जाल्लें आसा। जवळ जवळ 300 गाडे ह्या कॉर्पोरेशनाचे आशिल्ले, 700 गाडे आशिल्ले, 300 गाडे जवळ जवळ बंद जाले। तांकां बावड्यांक लॉस जाता कारण ते घेतात आनी ते विकतात। तेजी भाजीची क्वॉलिटी इतली वायट आसा आनी त्या हेजेर खुबशे गाडेवाल्यांक गाडे जड जाल्ले आसा कारण ते बंद करपाक सोदतात। कारण तेजेर कांय फायदोय मेळना तांकां। कारण हे सगळेचे फायदो जो आसा ते ह्या व्हरतात, सप्लायर व्हरतात। सो त्या हेजे खातीर आमी डिमांड केला की इमिजिएटली हे सगळे जे सप्लायर आसा तांकां बंद करचे, टेंडर मागोवची, टेंडरिंग करचें, तेंचे क्रायटेरिया एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पयलीं ठरोवचे, तेंचे कंडिशन्स कितें आसा ती पयलीं ठरोवची, तांकां क्वॉलिटी कंट्रोलाक चॅक करचें, प्रायस चॅक करचो, बेळगांव प्रायस कितें आसा ते खंयच्या प्रायसार दितात हें सामकें ना। बेळगांव व्हडलें पयस ना। घेऊया एक ब्रेक।